एक येणाऱ्या 15 ते 20 दीस भितर इशू सॉल्व जातलो. मेबी आमकां चवथी पयलीं सुद्दां एखादी बोर्ड बातमी मेळपाक शकता आनी त्या दृश्टीन सगळ्यांचो प्रयत्न चालू आसा. युनियनाचो प्रयत्न चालू आसा आनी सगळ्यांचो चालू आसा. तो मेळपाक शकता, जातलें बी काम अशें म्हाका दिसता. सो आयच्या स्टेजीचेर आमी तुमकां खबर आसतलें की आमची जे पळय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा दॅट कम्स अंडर इसेन्शियल सर्विसीस. इसेन्शियल सर्विसीस म्हळ्यार कशें आसा, आमी लोकां खातीर काम करता, आमी जनरल पब्लिका खातीर काम करता, आमी फार्मरां खातीर काम करता. सो आयच्या स्टेजीचेर आमी स्ट्रायक करून स्ट्रायक हो हांवें तुमच्या प्रेसिडेंटा कडेन उलयलां, तुमी स्ट्रायक कसो करपाचो करा, पूण ह्या स्टेजीचेर आमी कोणाक वेटीस धरप ना, आमी कोणाक त्रास करप ना. आमी शेतकारांचो जो प्रोड्यूस आसा तो शेतकारांचो प्रोड्यूस आसा तो आमी टायमार प्रोक्युअर करपाक जायो. नाजाल्यार शेतकाराची फाटल्या 3 ते 4 म्हयन्यांची जी पळय मेहनत आसा ती तेंगेली फुकट वयतली. तेमी जो पळय माल प्रोड्यूस केला तो जर आमी घेतला तेंचे कडल्यान, आमी जर मार्केटींग केलें ना जाल्यार तेंची जी पळय मेहनत आसा ती वायफळ वयतली, ती फुकट वयतली, ती आमी जावपाक दिवनयो. आमी तेंचो कडलो माल टायम टू टायम प्रोक्युअर करप, आमी लोकांक टायमार व्हेजिटेबल एवेलेबल करप. कित्याक हो जो पळय म्हयनो आसा तो हिंदू धर्मा प्रमाणे पवित्र म्हयनो आसा. कितलेशे आमचे भाव जे आसा ते शिवराक आसा, तांकां भाजयेची गरज आसता. आमची देवळांनी धार्मीक सण जाता त्या जाग्यार भाजी लागता. सो आमी आमच्या जनरल गोंयच्या लोकांक बरी भाजी दिवप, बरी सर्वीस दिवप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. सो ह्या स्टेजीचेर म्हाजो तरी रिक्वेस्ट आसा की स्ट्रायक बी म्हणटा करपाचो तुमी कसो करपाचो तुमच्या प्रेसिडेंटा कडेन उलया, ते तुमकां गायड करतले. पूण आमी लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक आनी फार्मरांक बरी सर्वीस दिवप हो आमचो ह्या टायमा वयलो म्हाका दिसता मुद्दो जावन आसा. त्या दृश्टीन विचार करा आनी कितें करपाचो कशें करपाचें तुमी डिसायड करा. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव सांगता की एमडी कडेन डिटेल चर्चा जाल्ली आसा, कळ्ळें न्ही. आनी आमची रिक्वेस्ट आसली की जर कम्युनिकेशन जे गॅप उरलेले आसा जाल्यार त्या संदर्भांतल्यान जी कितें ज्यो गजाली उरल्या त्यो प्रत्यक्ष एमडीच्या तोंडांतल्यान एमडीन आमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय आसलें. म्हणून हांवें कितें म्हटलें, डायरेक्ट तेचें मत हांव तुमकां डायरेक्ट हाडटात म्हणून सांगूंक शकना. म्हणून आमी कमिटी आनी कमिटीच्या भायर कांय एक्स्ट्रा मनीस वचून आमी त्याच्या चेंबरान आमी हो प्रश्न डिस्कस केल्लो आसा. आनी ताका हांवें सांगलें की तुवें म्हाका सांगला, पण त्याच बरोबर तुवें म्हाका सांगलें आनी हांवें कामगारांक सांगतना गॅप उलोवंक जायना, कम्युनिकेशन गॅप उलोवंक जायना. ताका लागून तुमी येया आनी यू एड्रेस द वर्कमॅन म्हणून तेंच्यांनी तुमकां सांगलें. त्या प्रमाणे हांगासर ते आयिल्लेले आसा. तेंच्यांनी जी फायल ज्या पद्दतीन मूव केल्या त्या पद्दतीन हांव तेंचो कॉन्फिडन्सय विचारलेलो आसा. पण ह्या गजालीचेर इतलेच आमी थांबना. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा हो प्रश्न जो आसा तो सुट्टलो. हो प्रश्न जो आसा पळय तो सुट्टलो. आज तुमी हांगासर सगळे जाण आयिल्ले आसा. आतां नेक्स्ट स्टेप कितें आसा पळय तें हांव तुमकां सांगपाचो आसा. तेच्या पयलीं म्हाका परत एकदां कमिटीक मेळपाक जाय. कित्याक तुमकां हांवें आत्ताच सांगलेलें आसा, हो जो आमचो जे स्ट्रायक जो आसा पळय तो लिगल स्ट्रायक आसा. लिगल, इट इज अ लिगल, म्हणजे तसो कायदेशीर आसा. आनी त्याच बरोबर इट इज अ जस्टिफायेबल स्ट्रायक. कितें जो आमचो स्ट्रायक आसा तो समर्थनीय आसा. आमी तेजे योग्य रित्या समर्थन करू शकता. नाल्यार ताकद आसा, कायदो आसा, हक्क आसा म्हणून ते आमी अशे मेजा धाडयता तशा पद्दतीन आमी करूंक ना. युनियनाच्या ताकदीचेर म्हाका कोणाक ब्लॅकमेल करपाचो ना, किंवा म्हाका कोणाक तरी सारको हांगासर म्हणजे दबाव कोणाचो हाडपाचो ना. जर हांव स्ट्रायक करता जाल्यार गोवा ह्युमन रिसोर्स आमचे जे गोवा ट्रेड युनियन कन्व्हेन्शन आसा, ज्या कन्व्हेन्शनाक गोवा स्टेट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियन संलग्न आसा, त्या महासंघानुसारच गोंयच्या कामगारांच्या महासंघानुसार ज्याचा हांव अध्यक्ष आसा पळय, त्याच्या जी जी 5 पंचतत्व आसा, पंचशील आमचे जे धोरण आसा त्या प्रमाणे म्हाका स्ट्रायक फुडें व्हरचो पडटा. तर हांव जर म्हणटा की लोकशाही पद्दतीन हो स्ट्रायक करपाक जाय, न्याय पद्दतीन जो स्ट्रायक करपाक जाय, सदनशील मार्गान जो स्ट्रायक करपाक जाय, कसलीच अहिंसा करपाक जायना. चौथे आणि 5वी गोष्ट म्हणजे आमी शांतताय पद्दतीन समाज स्ट्रायक करपाक जाय. शिस्त आमी पाळपाक जाय सदनशील मार्गान म्हणत आसतना. जाल्यार त्या शिस्तीचो भाग म्हणून डायरेक्ट म्हाका कितें सुचलें तें तुमकां सांगलें अशें न करता
तुम्ही सगळ्यांनी आता हांगासर सोशल डिस्टन्स दवरून सगळ्यांनी मास्क तुमचे आसा पळय मास्क ते सारखे नाकापर्यंत तुम्ही घेवपाक जाय कळ्ळें. आणि आता हांवें ते काडलेले आसा इतल्यासाठी की खूप जाणांपर्यंत आवाज म्हाजो वचपाक जाय, शेवटच्या मनशापर्यंत आवाज म्हाजो वचपाक जाय म्हणून. आणि तो मास्क आसा जाल्यार पॉसिबल ना आनी सगळ्यांची तुमची मास्क तोंडार आसा म्हणून हांव असो उलयतां. पण हे उलोवन जाल्या नंतर ताबडतोब हांव ती शिस्त आसा पळय त्या शिस्तेचो भाग म्हणून पाठवता. हांगासर कसली मेगाफोन किंवा लावडस्पीकर अशी सिस्टम ना. सो ह्या पार्श्वभूमीचेर मुख्यमंत्र्यांनी आमकां सांगल्या त्या प्रमाणे त्यांचे जे जो म्हणजे त्यांचो जो आमकां तेंच्यांनी आमकां गायडन्स दिल्ले आसा पळय तेचेर हांव एक तर्फी निर्णय न घेता गांभीर्यान विचार करून ताका म्हत्व दिवन फुडले कितें स्टेप आनी कशा पद्दतीन आमी हे कितें करपाचें पळय म्हणजे आमच्यो मागण्यो मागत आसतना सुद्दां कोणाची म्हणजे डिपार्टमेंटाची म्हणजे धानल जावंक जायना आनी लोकांची गैरसोय जावंक जायना. त्या संदर्भातलो हांव योग्य मार्गदर्शनाचे आमी आतां युनियनाची मिटींग आमी घेतले. तोपर्यंत कोणी वचपाचो ना. फुडलें कितें आसा तें तुमकां सांगता. हांगासर तुमी रावपाचें कळ्ळें. ओके धन्यवाद. ही जी आतांची सेशन जे आसा मॉर्निंग सेशन कळ्ळें तें हांव आटोप घेता. धन्यवाद. सगळे हांगाच राव फाटसून कोण येऊ नका. ते आमकां बसूंक मेळटले कमीत येस सर कितें इशू तुम्ही कशें म्हणटले हांव रिपोर्टर हय कोण वचपाचें ना. सगळ्यांना हांगासर लक्षात दवरप हांगा सगळ्यांनी कायंडली पे अटेन्शन या. आमकां तुमचो सगळ्यांचो सहभाग जाय. जसो कमिटी सहभाग दिता फुडें सगळे लायनीन रावतले रोटीन फेस करा. सगळ्यांचो सहभाग जाय. कमिटी थंय वता हांव एड्रेस करता. बाकीचे सगळ्याची भुमिका अशें जायना. तुमचो सगळ्यांचो पाठिंबो आसा न्ही. कशें कळटलें म्हाका दिसता. पण प्रवीण जायते आमचो चेअरमॅन जो आसा पळय तेका कशें आयकून घेतले. घोषणा दितले तुमी केन्ना दितले तेका आयकून घेतल्यो. कामगार शक्तीचा आयकून अजून म्हणूकूय ना. कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा सोडचेना रे सोडचेना सोडचेना रे सोडचेना सोडचेना रे सोडचेना कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चरल एम्प्लॉईज युनियनचा गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चरल एम्प्लॉईज युनियनचा गोवा स्टेट वर्कर्स युनियनचा गोवा स्टेट वर्कर्स फेडरेशनचा. धन्यवाद. येस कोणी कॉल करपाचो ना. तुमचो विषय माहिती कोण येत होतो. आयज तुमी येयला हांगर कितें इशू आहा कित्याक लागून येयला. आम्ही गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चरल एम्प्लॉईज युनियनचे सगळे गोंयभरचे जवळजवळ 210 कामगार आम्ही आमचे जे हेडक्वॉर्टर्स आसा हांगासर आम्ही आयिल्लेले आसा. आमची जी प्रमुख मागणी आसा ती प्रमुख मागणी घेऊन आम्ही संप पुकारलेलो आसा आणि त्या संदर्भात 21 दिसाची आम्ही क्लियर 21 डेज नोटीस आम्ही दिल्ली. आणि ती क्लियर 21 नोटीस दिवन सुद्धा बरी सरकारी यंत्रणा हल्ली अशी आमकां दिसली ना. सगळे सुस्त आसा काय कितें अशें आमकां दिसले. म्हणून काल आम्ही गोवा स्टेट
हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉईज युनियनचे जी कमिटी आसा त्या कमिटीन गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांची भेट आम्ही काल साखळे रवींद्र भवनात घेतली. त्यांना त्यांच्याने सांगले की तुम्ही डायरेक्ट स्ट्रायकाची नोटीस देता आणि स्ट्राईक करतात हे बरोबर ना. स्ट्रायकाची नोटीस दिवच्या पयली आणि स्ट्राईक करच्या पयली कितें तरी तुम्ही एक गव्हर्नमेंटाक किमान रिक्वेस्ट करपाक जाय आसले म्हणून. अशा टायमार आम्ही मुख्यमंत्र्यांक सांगले की स्ट्रायकाची नोटीस 21 दिसाची स्ट्रायकाची नोटीस दिल्लेली असा, पण लेबर डिपार्टमेंट जर निजून बसला, इट वॉज द ड्युटी ऑफ द लेबर कमिशनर टू गिअर अप इन ऍक्शन, स्विंग इन दिस इन ऍक्शन आणि सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करपाक जाय आसले. त्याने लेबर कमिशनर जर कोऑर्डिनेशन करूंक ना जाल्यार गव्हर्नमेंटातले गॅप जे आसा पळय ते लेबर कमिशनान दवरलेले आसा. काल मुख्यमंत्र्यांक जेन्ना आम्ही सांगला आमची मागणी आसा, जे टेम्पररी स्टेटस असलेले आमचे कामगार आसा गेले अनेक वर्सां, त्यांची जी प्रमुख मागणी आसा की त्यांचे सर्व्हिसीस आसा ते रेग्युलरायज करपाक जाय. जसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आणि इतरत्र टेम्पररी स्टेटस असलेल्या कामगारांची सर्व्हिसीस रेग्युलरायज केल्यो, परमनंट केल्यो, तसे ते आमचे सर्व्हिसीस परमनंट करपाक जाय ही एक मागणी. दुसरी आमची अतिशय प्रमुख मागणी किंवा जाका लागून सगळे जण आम्ही हांगासर जमलेले आसा, एक नंबरची आमची मागणी आसा की आमचे हे डिपार्टमेंट हे कॉर्पोरेशन आम्ही आमचे कष्ट घाम गाळून श्रम करून हाडाची काडा करून जे स्वयंपूर्ण केलेले आसा आणि ते बऱ्यापैकी एकच एकमेव कॉर्पोरेशन बऱ्या पद्धतीचे चलता, स्वतःच्या पायाचेर उभे आसा. त्या सगळ्या कामगारांचे आसा ते 7वो वेतन आयोग जो आसा पळय तो लागू जावपाक जो. वी मस्ट गेट द वेजीस, एनहान्स वेजीस एज पर 7th पे कमिशन विच शुड बी अट्रॅक्टेड टू अस, ही आमची दुसरी मागणी आसा. आणि जे आमचे 41 जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा ते 41 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांक टेम्पररी स्टेटस मेळपाक जाय. जे कितें लीव जे आसा पळय इतरत्र जशें मेळटा सरकारी हितून त्यो आमकां लीव मेळपाक जाय. आमकां एकदम अतिशय कमी लीव मेळटा. सो ह्यो ज्यो आमच्यो अश्यो 4-5 पद्दतीच्यो आमच्यो प्रमुख मागण्यो आसा पळय त्यो मागण्यो घेवन आमी गेल्या म्हणजे 1 म्हयन्या पयलीं 21 दिसाचो पळय आमी संपाची नोटीस दिल्ली आणि ह्या नोटीसीक प्रतिसाद मेळूंक ना म्हणून आमी शेवटी आंदोलनाचे जे आम्ही पावित्र्य आसा ते घेतला आसा. कालच्यान आमचे आंदोलन हांगासर सुरू जाल्लेले आसा. आता आम्ही आताच एमडी कडेन मिटींग घेतली, त्यानंतर हांगासर एमडी हांगासर आयले आणि त्यांच्यानी मिडिया समोर आणि ह्या मेंबर्सा समोर कितें सांगलां ते तुमकां सगळें खबर आसा, ते जग जाहीर आसा. तांच्यानी आमकां आणि मुख्यमंत्र्यांनी विशेष करून आमकां विनंती केल्लेली आसा की तुमचो जो प्रश्न आसा आपणाक खबर आसा अदरवायज आणि डेप्युटी सीएमान आपल्या कानार घातलेले म्हणून, पण तरी आसतना ज्या पद्धतीन जे वचपाक जाय आसले ब्युरोक्रेटिक लेवलाचेर ते जावंक ना. आपणाक एक 20 दिसाचो टायम दी म्हणून सांगलेले. आम्ही त्यांच्याकडे विनंती केल्ली आसा 20 दिसाच्या टायमान इट विल बी टू लॉंग. ताका लागून कितें आमची मागणी जी आसा ही बोर्डाच्या समोरच चेअरमॅन आणि बोर्ड जो आसा त्यांच्या समोरच गेली. फाटली 2 वर्सां जाली, जवळजवळ 1.5-2 वर्सां रिझोल्युशन पास जाला की आमची मागणी आसा पळय ती पूर्ण जावपाक जाय म्हणून. फायलर जी आसा ती प्रोसेसान आसा. त्या पार्श्वभूमीचेर 20 दीस जास्त जातले, आमकां 15 दिसां भितर तुम्ही आमची मिटींग घ्या म्हणून. आणि मुख्यमंत्र्यांनी आमकां सांगलेले आसा की 15 दिसां भितर ऑल स्टेक होल्डर जे आसा, पर्सनल डिपार्टमेंट म्हण, फायनान्स डिपार्टमेंट, आमचे जे आसा ऑथॉरिटीज आसा, एग्रीकल्चरल जो आमचो मिनिस्टर आसा आणि त्यांचे सेक्रेटरी आसा, त्या सगळ्या स्टेक होल्डरांची आपण एक मिटींग घेता आणि हो प्रश्न जो आसा तो सॉल्व करूया, तुमचे काम आसा ते करूया अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आसा. त्यांच्यानी आमकां त्याच बरोबर सांगले आसा लोकांची धांदल जावपाक जायना. डिपार्टमेंट चलले जाल्यार तुमचो प्रश्न सॉल्व करपाक सोपो पडटलो. जो शेतकरी आसा आणि गोंयकार जो आसा पळय, जो कस्टमर आसा, कंज्युमर आसा, तेची धांदल जावंक जायना. तेन्ना तुम्ही तुमचो जो आसा स्ट्रायक आसा पळय तेचेर विचार करा म्हणून सांगलेलो आसा. तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फाटीं घ्या म्हणून. कांय तांत्रीक गोश्टी आसा त्या पार्श्वभूमीचेर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी आमकां जी रिक्वेस्ट केल्ली तेचेर पळय तेचेर आमी खरोखरच गांभीर्यान बरो विचार करता आणि त्याच्यानंतर कितें आमी आतां कमिटीची मिटींग जाल्यानंतर फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जे आसा पळय 2-3 वरां भितर आमी ठरयतले. पण त्याच बरोबर आमकां अत्यंत वायट दिसता, दुःख जाता हांगासर की हांगासर इतले कामगार आसा. एका टायमार ह्या डिपार्टमेंटान हे जेन्ना डिपार्टमेंट हे जे कॉर्पोरेशन स्टार्ट जाल्ले तेन्ना ह्या कॉर्पोरेशनान फक्त 50 कामगार असले, ते परमनंट असले. आणि एकंदर ओव्हरऑल जो टर्न ओव्हर असलो ह्या कॉर्पोरेशनाचो तो जवळजवळ 50-55 कोटीचो आसलो. 50-55 लाखाचो आसलो. आणि
2006 आणि 7 हे जे फायनान्शियल इयर आसा जेन्ना हे कॉर्पोरेशन स्टार्ट जाले तेन्ना टर्नओव्हर टोटलच टर्नओव्हर जो आसा पळय तो 500 crore म्हणजे 50 लाखाचा असलो. आज अत्यंत आनंदाची गोष्ट म्हणून हे आमचे हे जे सगळे कामगार आसा आणि त्याच बरोबर गोंया सारखे आमचे जे हे आसा MD आसा त्यांच्यानी बरे काम करून आणि ह्याच्या पहिले काय चेअरमॅन जे असले पळय त्यांच्यानी बरे काम करून कामगारांचो विचार करून आम्ही ज्या उमेदीन आणि ज्या सारखे धडाडीन आम्ही जे काम केले त्या कामाचो म्हणजे फळ म्हणून आज या कॉर्पोरेशनाचो जी उलाढाल जी आसा पळय ते 110 ते 120 कोटीचो आमचो आज टर्नओव्हर आसा. दिस इज द ओनली कॉर्पोरेशन अमॉंग द कॉर्पोरेशन अँड द डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट विच इज नॉट जस्ट गिविंग अ सर्व्हिसेस पेपर वर्क किंवा लायसन्सिंग आणि एनओसीज आणि कशा पद्धतीचे पनिटिव्ह असे ऍक्शन तसे सर्व्हिसेस न घेता प्रत्यक्ष बिझनेस करता आम्ही. वी आर प्रोकरिंग व्हेजिटेबल्स, वी आर प्रोकरिंग फूड्स, वी आर प्रोकरिंग दिस यील्ड एग्रीकल्चर यील्ड फ्रॉम द गोवन farmers, local son of the soil first, and wherever required and wherever necessary, wherever insufficient, we are procuring this, those produce from Belgaum and other nearby areas, and at a subsidized area, subsidized this rate, most competitive rate, we are catering this Goan market आणि त्यांच्यापर्यंत ऑर्गॅनिक भाजीपालो किंवा फळा मोस्ट कॉम्पिटिटिव्ह रेटीक आम्ही लोकांकडे पावोवपाचे जे आसा आम्ही ते काम करता आणि ते काम बरे पद्धतीन करता काडल्या कारणान हे जे आसा पळय मोस्ट प्रोडक्टिव्ह मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग अशा पद्धतीचे कॉर्पोरेट आसा सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर म्हणजे भाजपाची आमची जी माननीय पंतप्रधान त्यांची जी घोषणा आसा त्या पद्धतीन खऱ्या पद्धतीन गव्हर्नमेंटचे आत्मनिर्भर अशा पद्धतीचे आमचे कॉर्पोरेशन आसा आणि त्या कारणान आमचो प्रश्न सुटोवप जावपाक अत्यंत सोपे आसा. कालच्यान स्ट्राईक चालू केलो. कालच्यान आम्ही स्ट्राईक केलेलो आसा. आज दुसरो दीस आसा. मुख्यमंत्र्यांकडे काल त्यांनी आमकां जे गायडन्स दिले एक जो एक विश्वास दिलो कळ्ळें आणि त्याचेर आमकां सांगले आसा तो ह्या स्ट्रायकाचेर तुमी गांभीर्यान विचार करा आणि कॉल ऑफ करपाचो तुमी पळया. आपण तुमच्या युनियनच्या भानगडीन पडन. आपली तुमकां रिक्वेस्ट आसा त्या त्यांची जी मागणी आसा पळय त्यांची रिक्वेस्ट आसा तेचेर खरोखरच आमी मुख्यमंत्री आमचे आसले त्यांच्यानी बऱ्या पद्धतीन आमकां हेज गिवन एज अ मोस्ट पेशंट हियरिंग ताका लागून रेसिप्रोकली गिव्ह अँड टेक ह्या पार्श्वभूमीचेर आमी आतां युनियन मेळटले आणि त्याचेर विचार करून आमी लगेच आमचे आज सांज पर्यंत जे कितें आसा पळय ते आमी करतले. धन्यवाद. तुमचें नाव कितें? ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे, प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चरल एम्प्लॉईज युनियन एज वेल एज गोवा स्टेट वर्कर्स कन्व्हेन्शन. थँक्यू. सगळ्यांनी रावपाचें.